श्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आयुष्मान भारत योजना याच्या अंतर्गत 5 लाखचो मेडिकल कव्हरेज इन्शुरन्स 70 वर्साच्या वयल्या लोकांक दिवन एक खरें म्हटल्यार हो ऐतिहासीक निर्णय आसा। आज पर्यंत 70 वर्सां वयल्या मनशाक मेडिकल इन्शुरन्स कोणूच दिनाशिल्लो। आयुष्मान भारत या कार्डाच्या अंतर्गत तांच्यांनी दिवन हे खूप व्हडली सवलत ह्या सगळ्या आमच्या सिनियर लोकां खातीर दिल्ली आसा। गोयच्या लोकांच्या वतीन गोयच्या सरकाराच्या वतीन माननीय मोदीजींचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता। आणि एक सांगपाक सोदता की गोंयांत असलेले हॉस्पिटल आतापर्यंत फक्त DDSS कार्डाचेच पेशंट घेतले, पण ह्यान फुडें तुमी DDSS कार्डाच्या बरोबर तांच्यांनी आयुष्मान भारत कार्ड हे सुद्धा कंपल्सरी स्विकारचे, हे तांकां कंपल्सरी करतले, जेणे करून आमकांय थोडोसो गव्हर्मेंटाक रिलीफ मेळटलो की 70 वर्सां वयले लोक आसा ते आयुष्मान भारताच्या अंडर आमी कवर करतले, तांचे कार्ड तांच्यांनी यूज करचे आणि त्यांचे कार्ड तांच्यांनी हॉस्पिटलांत वापरचे। गोंयांत असलेल्यो नेबरिंग महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्यो डिस्ट्रिक्ट ह्याय लोकांक तांचो खूप मोठो फायदो मेळटलो। ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हण किंवा स्पेशलिटी हॉस्पिटल जी गोंयांत आसा ते लोक गोंयांत येतात, तांकांय ताचो बेनिफिट मेळचो, कारण मी हेल्थ फॉर ऑल ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा। आणि केंद्र सरकारात हे आयुष्मान भारत 5 लाखाचो इन्शुरन्स दिल्या बद्दल हांव परत एकदा माननीय मोदीजीचे आणि NDA सरकाराचे खूप खूप अभिनंदन करता। आणि सगळ्या जाणांक हेल्थ फॉर ऑल ही मेसेज सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावची, सगळ्या जाणांक आरोग्य सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर सरकार आमचें काम करता। देव बरें। एक सायडीन सरकार म्हणटा की आयुष्यमान भारत म्हणल्यार सगळे सिनियर सिटीजन 70 वर्सांचे वयर लोकांचे ट्रिटमेंट करपाक आमी हांगा घेतले म्हणून, आनी ताजे बरोबर मुख्यमंत्री म्हणटा की कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतले गरजेवंत लोकांक हांगा येवपाक जाता। सो एक इन्विटेशन घालता तो कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतल्या लोकांक येवचें म्हणून। दीस इज इन द स्पिरीट ऑफ गोंयकारपण। गोंयकारपण म्हळ्यार कितें की एक जाणटो मनीस खंयचोय आसूं ताका पयलीं गरजेक आमी पावप, हें स्पिरिटान तें आसा। पूण मुख्यमंत्र्यान विसरूंक जायना की ताजी प्रायमरी आनी फंडमेंटल ड्युटी म्हणटा ती गोंयकाराचे इंट्रस्ट राखपाची। सो गोंयचे स्थानीक लोकांक तांचे हेल्थ फेसिलिटी आनी चड करून ते जाणटे जातकच तांकां बऱ्यो हेल्थ फेसिलिटी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसपाक जाय। आनी ताजे खातीर हांवें खूब वस्तू सांगिल्ल्यो आहा की डिमेन्शिया सेट्स इन, ताजे खातीर कितें करप, कित्याक आमी एक प्रगतीशील प्रदेश म्हणून दाखोवंक जाय आनी ताजे खातीर नव्यो पॉलिसी हाडपाक जाय। सेंट्रल पॉलिसी डिक्लेअर जाली आनी ताजे एक अनाउन्समेंट गोंयांत केलो म्हणून जायना। आमी नव्यो पॉलिसीज करपाक जाय, कित्याक एक ल्हान प्रदेश हें एक सगळ्यांनी एक बरें आनी एक मॉडल स्टेट जावंक शकता। पूण हाजे खातीर विजन जाय, जें विजन गोंयच्या सरकारान दिश्टी पडना, हेंच आमचें दुर्दैव।